A call to purity. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 13. Welcome to Garden of Glory. Today we read 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 13, a passage both firm and necessary. Paul confronts sin that has gone unchallenged within the church. It is not judgment from pride, but correction in love for the sake of Christ's body. This is a call to holiness, to truth, and to reverent fear. कोरिंथकारांक पयलें पत्र ओवेसोर 5 ओळी 1 ते 13. कोरिंथांत लागशिल्ल्या सोयऱ्यामध्ये पोजोडपण. तुमचे मदें पोजोडपण वचता म्हूण सगळो लोक सांगता. विदेशामदें पर्यान वचोना तसलें पोजोडपण. कित्याक म्हळ्यार कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता आनी तरी तुमी गोरवान फुल्लोलीं आसात. असलें कुटुंब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदोवन केल्लें जाल्यार अदीक बरें जातें. जोरूय कुडीन हांव तुमचे थावन पयस आसां, मोनान हांव तुमचे मदें हाजीर आसां आनी तुमचे मदें आसलोल्याच परी असलें पोजरें कुटुंब केलां ताचेर हांवें खास्तीचें फॉर्मोण मारलें. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मोनांत तुमचे जमातीक हाजीर आसतलों आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूचे पुदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नास जावचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. अशें सोम्याच्या दिसा ताचो ओत्मो तारोण जोडूंक पावतलो. तर तुमची बोडाय पोलकी. इल्लोसो खोमीर सगळें कालोयिल्लें पीठ आमटायता म्हूण तुमकां खबर ना? तर तुमच्या जिबितांतलो पोरणो खोमीर भायर उडोयात. खोमीर नासतना कालोयिल्लें पीठ जायात. कित्याक आमचो पास्काचो उत्सव पावलो. क्रिस्ताक मारलोल्यान आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचें बलिदान जालें. म्हणटच पास्कांच्या उत्सवाचो समारंभ करुया आनी खोटेपणाचो खोमीर आसलोले उंडे घेवन न्हय, पूण खोमीर नासलोले म्हणजे सात्वीक जिणयेचे आनी खरेपणाचे उंडे घेवन जावन दी आमचो समारंभ. पोजऱ्या जिबिताच्या मनशांचे संगतीक पडूं नाकांत म्हूण म्हज्या आदल्या पत्राचेर हांवें तुमकां बरयलां. ह्या संवसारांतल्या सगळ्या पोजऱ्यांची ओ स्वार्थ्यांची ओ नागवण्यांची ओ कुडया देवांक भोसतोल्यांची हांव खबर करिनासलो. अशें जाल्लें तर तुमकां हो संवसार सोडून पार काडची पडटली आसली. हांव तुमकां सांगूंक सोदतालों तें इतलेंच. आमचे सोबेंतली भाव भयण जावनूय कोण कोण पोजरी, स्वार्थी ओ कुडया देवांक भोसपी ओ दुसऱ्यांचे वायट उलोयतात तसलीं ओ बेबदीं ओ नागोणी जाल्यार असल्या मनशांचे संगतीक तुमी पडूं नाकात. तांच्या वांगडा जेवंक पर्यंत बसूं नाकात. आमचे सोबे भायर आसलोल्यांची नीत करूंक म्हाका कित्याक पडलां? भितर आसलोल्यांची की नीत करूंक तुमचो कायदो अशें न्हय. भायर आसलोल्यांची नीत करतलो तो देव. ह्या नश्ट्या मनशाक तुमचे मदलो भायर उडोयात अशें पवित्र पुस्तक सांगता.
Paul is grieved not just by the sin, but by the church's silence. A kind of sin not even accepted among pagans had been tolerated in the church. But Christ calls us to a higher standard, not to shame, but to restore. A little leaven leavens the whole batch. Paul warns, we are to cleanse out the old leaven, because we are a new creation in Christ's unleavened bread. This is not about condemning the world, but holding the household of faith accountable. It is love that disciplines, it is truth that purifies, and it is Christ, our Passover Lamb, who calls us to celebrate with sincerity and truth. Let us pray. Father, search us and cleanse us. Remove from us anything that corrupts your holiness. Let us not boast in tolerance, but rejoice in truth. Make us a people purified by grace and filled with reverence. In Jesus Christ, our Passover Lamb, we pray. Amen. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.